हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणी बरे एकामेकाचो मोग करचो सोडे नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार देवन जायत्या जणांनी नेनासता देवदूतांक सत्कार केला. बंदेंत असलेल्यांचो उगडास धवरा. तांचे सवेन तुम्ही बंदेंत आसात म्हण लेखा. दगदनेक सांपडलेल्यांचो उगडास खरा. तांचे वयर आयलेले बरे. तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हण चिंता. तुमचे मोदे लग्नाबेसाक फावो तो स्थान मान मेळ्ळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपाठी जावन आसूं. कित्याक पोसडेपण आनी प्रद्वार आदारतेल्यांची देव जडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशे जावंक शिका. देवानच म्हळां, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडणो घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परस म्हजो कुमोक धार. कोणाकच हांव भियेवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास खरा. आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू ख्रिस्त काल आज आनी सदा सर्वदा तोच. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें थारान. कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक. एक फौजस म्हजे विरोध थंब घालूं. म्हजे काळीज भियोंचे ना. झूज म्हजे विरोध उठो. म्हजो भरवोसो थीर रावतलो. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या थंबा भितर तो म्हाका लिपयता. कडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक. ताचे मुखामळ सोदा. तुजे मुखामळ हांव सोदतां सर्वेस्परा. तुजे मुखामळ म्हजे मुखले लिपय नाका. रागान तुज्या साकराक पयस करनाका. तुंच म्हजो आधार. म्हाका सांडिनाका, म्हाका सोडिनाका. देवा म्हज्या थारोका. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतल्यार जेजूचे नांव सगळ्यान गाजतले जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद रायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटले, स्नानदातार जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्यांक करचो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले. आनी थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटलो. हेरोदिनीस जन धाडन जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण
तुझ्या भावाचे बायलेक तुवें दवरण घेवचे सारखे न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगले. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेष दवरन आसले आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली, पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देव भक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडान अशें राखतलो. साबार फावटी जुवांची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदेन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सोयऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हणलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत कर्न तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातार जुवांचे शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक थपकांत स्नानदातार जुवांचे शीस दी जाय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपोताक लागून आनी आपल्या सोयऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पार्यागाराक जुवांचे शीस हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांचे शीस कापले आनी तें एक थपकांत घालन चलयेक हाडन दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्त.